बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोवमोगाच्यानो परतून आमी कुरपेच्या झरीसरशी येवया. चमया जेजू तावन कुरपेचो आशिर्वाद आमी जोण घेवया. गावया गीत K15 ऑन पेज नंबर 155. K15 K15 पान नंबर 155. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ, ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ಗವ್ಯ आणि सम्याक आमी स्वागत करूया. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
मोगाचनो बोपई सक्रांतीच्या आराधन करचें म्हळ्यार कुरपेच्या झरीक लागीं सरची. समिया थावन वाळोवणीची कुरपेची झर आमचे थंय आमी स्वागत करया. कुरपेच्या झरींत आमचो वेळ करचया. पवित्र पुस्तक ही उक्त करून आमकां अवकाश बोपई सक्रांतीच्या आराधना वेळार पवित्र पुस्तक आमी उक्त करया. पवित्र पुस्तकांत आसा बूक मुणयो बूक, सांगण्यो बूक ही म्हणटा हांव ताका, बूक ऑफ प्रोवर्ब्स, द बूक ऑफ प्रोवर्ब्स. आवस्वर 2 आमी काडया आनी हांगासर जाणवाय वरवीं लाभचें बरेंपण थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. वर्सेस 1 to 10 पयल्या वळींतावन 10वी वळ पर्यंत आमी वाचया. हांव सांगता आसतना तुमी तें परतून पुनरावर्तीत करयेत. परतून तुमी सांगेत. यू मे रिपीट द वर्ड ऑफ गॉड दॅट आय से अलाउड. म्हज्या पुता म्हजीं उतरां तूं मानून घेशी जाल्यार, म्हज्या पुता म्हजीं उतरां तूं मानून घेशी जाल्यार, म्हजे आदेश तुज्या काळजांत सांबाळशी जाल्यार, म्हजे आदेश तुज्या काळजान सांबाळशी जाल्यार, जाणवायेक तुजे कान दिशी जाल्यार, जानवायक तुजे कान दिशी जाल्यार, शाणेपणान तुजें काळीज उगडशी जाल्यार, शाणेपणान तुजें काळीज उगडशी जाल्यार, सारके समजणी खातीर खरेंच विनंती करशी जाल्यार, सारके समजणे खातीर खरेंच विनंती करशी जाल्यार, गिन्याना खातीर उलो मारशी जाल्यार, गिन्याना खातीर उलो मारशी जाल्यार, रुप्या भाशेन ती आत्रेकशी जाल्यार, रुपया भाशेन ती अत्रेकशी जाल्यार, लिपोवन दवरलेल्या दिरव्या भाशेन ती सोदशी जाल्यार, लिपोवन दवरलेल्या दिव्या भाशेन ती सोदशी जाल्यार, सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार कितें म्हण तूं समजतलोय, सर्वेस्परांची भिरांत कितें म्हूण तूं समजतलो, आनी देवाची जाणवाय तुका मेळटली. आनी देवाची जानवाय तुका मेळटली. कित्याक सर्वेस्पर जाणवाय दिता, कित्याक सर्वेस्पर जानवाय दिता. ताच्या तोंडांतली येतात गिन्यान आनी समजणी. ताच्या तोंडांतली येतात ती गिन्यान आनी समजण. प्रामाणीक मनशांक तो आपलो आधार आयतो दवरता. प्रामाणीक मनशांक तो आपलो आदार आयत दवरता. बऱ्या वाटेन चलतल्यांक तो ढाल, बऱ्या वाटेन चलतल्यांक तो ढाल. नितीच्यो वाटो तो राखता. नितीचे वाटो तो राखता. आपल्या भक्तांच्या रस्त्याचो तो पहारो करता. आपल्या भक्तांच्या रस्त्याचो तो पहारो करता. तेन्ना न्याय आनी नीत तुका समजतली. तेन्ना न्याय आनी नीत तुका समजतली. प्रामाणीकपण आनी हरी एक बरी वाट कळी जातली. प्रामाणीकपण आनी हरी एक बरी वाट कळी जातली. कित्याक जाणवाय तुज्या काळजांत रिगतली कित्याक जानवाय तुज्या काळजांत रिगतली. आनी गिन्यान तुजें काळीज संतोषान भरतलें. आनी गिन्यान तुजें काळीज संतोषान भरतलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका जनो आमच्या कंतराचो बुक आमी उक्त करया. दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां. येया स्तुती करा, येया गायन करा, येया नामान करा, येया प्रणाम करा. समियाचें आराधन करता आसतना जाणवाये खातीर आमी मागया. जे जाणवाय विशयांत आमी आज जाणा जाल्या, देवाची जाणवाय म्हाका जाय, तुका जाय, आमच्या कुटुंबाक जाय, आमच्या समाजाक जाय, सगळ्या मनशा कुळाक जाय. एका समियाक स्तुती करून ती जाणवाय आमी जोडून घेवया. पेज नंबर 99 नवोज H 30 आणि 4. येया स्तुती करा. ये स्तुती करा, ये गायन करा, ये स्तुती करा, ये गायन करा, ये नमन करा, ये प्रणाम करा, येया नमन करा, येया प्रणाम करा. सकळा मी हरसिया, सर्व येळून वर्णिया, धनिया देवा ताच्या नावा गीता मी गाव्या. सकळा मी हरसिया, सर्व मिळून वर्णिया, धनिया देवा ताच्या नावा गीता मी गाव्या. होजाना 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 देवा बापा. 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 येया मोगान येया, बऱ्या मोनान येया, येया मोगान येया,
बऱ्या मनान येया येया सोमेस्तेया खालत्या पोनान येया येया सोमेस्तेया खालत्या पोनान येया सकळ आम्ही हरसिया सर्व मेळून वर्णिया जेजू सोम्या सोडवंदारा करगामी दिव्या सकळ आम्ही हरसिया सर्व मेळून वर्णिया जेजू सोम्या सोडवंदारा करगामी दिव्या होजाना 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 जेजुराया 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 येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया धावून येया कुरपा जोडून येया येया धावून येया कुरपा जोडून येया सकळ आम्ही हरसिया सर्व मिळून वर्णिया पवित्रात्म्या कृपे बोता प्रणाम करूया सकळ आम्ही हरसिया सर्व मिळून वर्णिया पवित्रात्म्या कृपे बोलता प्रणाम करूया होजाना 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 पवित्रात्म्या 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 होजाना देवा बापा होजाना जेजुराया होजाना पवित्रात्म्या हालेलुया हालेलुया वैयक्तिक रितीन देवा लागी उलोवंक तुमकां अवकाश हो अवकाश तुमी घेवया देवा लागी उलयात देव तुमचो वैयक्तीक ताळो आयकोंक आशिल्लो तुवें काळजांत हांव देवाक उलो मारलेलें देवाक जाय तुज्या स्वंत भोगणांनी देवा लागी उलयलें देवाक जाय तशें एक आवय आपल्या भुरग्याचो ताळो आयकोंक आशिता देव तुजो ताळो आयकोंक आशिता तुजीं उतरां तुजीं भोगणां तुजीं स्वप्नां तुजे काळजाचे आवंडे आयकोंक आशिता व्हडा मोगान देव तुका आरावन जातलो देवाच्या हजरपणान देवाच्या गोपान देवाच्या उस्क्यार तुजो वेळ करशी हालेलुया 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 पोमोगाच्यान आज सकाळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करता आसतना म्हाका मेळ्ळें देवाचें उतर रोमाकारां बरयलें पत्र 15वा वसर 20 आनी 9 वळ रोमन्स चॅप्टर 15 वर्स 29 हांगासर सांत पावल म्हणटा अशें हांव तुमचे मदें येतना क्रिस्ताच्या आशिर्वादांची संपत्ती हाडून येतलो म्हणून हांव जाणा परतून सांगता अशें हांव तुमच्या मदें येतना क्रिस्ताच्या आशिर्वादांची संपत्ती हाडून येतलो म्हणून हांव जाणा मोगाचे न्हू आमच्या पासत आमच्या मोगाच्या देवा बापाची मांडवळ येवजण अत्रेक जावन आसा आमी आशिर्वादां खाल जियेचे आमी आशिर्वादांचे जावन जियेचे आमी आशिर्वाद जावन जियेचे पवित्र पुस्तकच आशिर्वादांची संपत्ती सुवार्ता आशिर्वादांची संपत्ती भोव पयसकरांचे आराधन आशिर्वादांची संपत्ती पवित्र पुस्तक आरंभात हांव आशिर्वादां विशयांत उलयता उत्पत्ती बुकांत सृश्टेच्या बुकांत पयल्या वस्वरांत 20 आनी 6 वळींत हांव 20 आनी 8 वळी पर्यंत आमी वाचता सर्वेस्पर देव मनशाक आपल्या सुरपायाचो सारक्याचो रचल्या उपरांत तो तांकां आशिर्वादीत करता आनी म्हणटा वाडा आनी सडा संवसार भरा आनी सर वस्तूंचेर तुमी अधिकार चलया मन जातीचेर सुकण्यांचेर आनी ह्या रचलेल्या सर वस्तूंचेर म्हणजे देव पयलें म्हणटा वाडा आनी सडा म्हळ्यार केवल जनसंख्येंत ह्या
मनशांच्या संख्याच्या वाडावळेन मात्र वाडा आनी सडा म्हणून न्ही सर्वेस्परान सांगचें. वाडा आनी सडा म्हळ्यार तुमी संवसारांत ग्रेस्त या, समृद्धी जडा. केवळ पयशांनी आस्पदिकांनी संवसारी मोलादीक वस्तूंनी मात न्ही, जाणवायेंत पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी, पवित्र आत्म्याच्या फळांनी देणी उर्जीत करच्यांत, संवसारांत ना वाडदीक जावच्यांत, संवसारांत बरीं कामां करच्यांत, हर एका संगतींनी तुमी वाडासय आनी सडासय, सर संगतीचेर तुमी अधिकार चलयचे. ह्या संवसारांत देवान जें कितें रचलां ताचेर आमी अधिकार चलयचे. वस्तूंनी आमचेर अधिकार चलोवचो न्ही. तिसऱ्या अवसराक येता आसतना उत्पत्ती बुकांत आमी पळयता आदाम आनी येव फसलीं त्या आदिमागाच्या सर्पाचीं उतर आयकून. तांकां त्या रुखाचें फळ, आडवारलेल्या रुखाचें फळ पळोवंक सोबीत दिसलें, खावंक रुचीक पगलें आनी तें केल्ल्या वरवीं जाणवाय वाडटली म्हणून सूख समजणी तांचे थंय आयली. आनी ते वस्तू तांकां आकर्शीत करूंक लागल्यो. संवसारीक खुशालाय मजा तांकां आकर्शीत करूंक लागली आनी तांचेर संवसारी वस्तूंनी अधिकार चलयलो आनी अशें देवाच्या हाजेरपणांत तावन तीं पयस सरलीं. पूण पयत पुस्तकांत आमी पळयता अब्रामाक सर्वेस्पर देवान म्हळें हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तूं एक आशिर्वाद जातलो. आमी आशिर्वादीत जाता, आमी आशिर्वाद जाता आनी आमी आशिर्वाद दिवचे तसले आमी जाता. केदाळा जेन्ना आमकां आमी देवाच्या हातांत आमी समर्पण दिता. आमी वाचता वांजेलांत समयान जेजून 5 उंडे आनी 5 मासल्यो 5,000च्या चड लोकांक सडीत करून ते वांटले. हे उंडे आनी मासल्यो कशे आशिर्वादीत जाले म्हाका हे नियाळ करीचे भोव अपुर्बेचे ते घडी जावन आसा. एका ल्हान भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसल्यो. शिसांनी त्या भुरग्याक जेजू लागीं आपण हाडले आनी ते 5 उंडे आनी मासल्यो सोमया जेजून आपल्या हातांत घेतले, देवाक अर्घ आनी होगळाप दिलें आनी ते उंडे मोडलो आनी ताणें वांटल्यो. आनी तेन्ना 5,000चे चड जावंक पुरो 15,000 20,000 लोक थंयसर आसलो. सगळे खावन दादोशी जाले मात न्ही 12 शिसांक 12 दाली भरन कुडके सयत मेळ्ळे. कशें तें साध्य जालें? सोमया जेजून उंडे आपणाच्या हातांत घेतले. मोगाचें आमचें जिवीत आमी देवाच्या हातांत समर्पण दिल्ल्या वेळार आमी आशिर्वाद जावन बदलो जावं. आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आमी भेटोवन दिवचें. मासली उदकांत आसल्यार ती वाडटा आनी आतां ती मासली सोमया जेजूच्या हातांत आसतना ती वाडली. कित्याक सोमी जेजू सर्गा संवसाराचो रचणार आनी सांबाळणार. बांदून निन्ना सिंहासना, भूमी निन्ना पाददा पिठा. सर्ग देवाचें सिंहासन आनी ही भूंय देवाच्या पांयांची मणय. जे कितें आमी पळयता आकाशार आसलेली असंख्यात नखेत्रां आनी भुंयचेर आसलेले हर एक देवान आपल्या एकाच उतरान तें रचलां. ताच्या त्या फर्माणाक हर एक वस्त खाल जाता आनी तांच्या तांच्या जाग्यार आसा. येदे वर्त्या देवाच्या हातांत आमकां आमी समर्पण दिवचें. आमी देवाच्या हातांत समर्पण दिता आसतना आमी आमच्या जिवितांत एक आशिर्वाद जाता. आनी सोमी जेजू कितें करता? तो उंडो आनी त्यो मासल्यो उखलता आनी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. सोमया जेजून अर्घां होगळापाचीं उतरां उलयलीं. इंग्लिशांत आमी म्हणटा ब्लेस्ड आर यू लॉर्ड गॉड आवर फादर हू गिव्स द फ्रूट ऑफ द अर्थ. सर्गा संवसाराच्या धन्या म्हज्या बापा, भुंयतावन तूं फळ उत्पन्न करताय. तुका हांव आशिर्वाद करतां. आशिर्वाद म्हणटा आसतना मोगाचें वाडचें आनी सडचें. देवाक आमी वाडोवचें आनी सडोवचें म्हणजे देव व्हरतो मोगाचें तो संपूर्ण आनी परिपूर्ण. तांकां आमी वाडोवंक जायना, पूण आमी वाडोवचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत देवाक वर्तो करचो. चडाव जावन आमी कितें वर्तन करता? आज वांजेलांत आमी आयकतलें जेजूचे शिस काळोखांत दोणीर पयण करता आसतना दर्यांत लारां उठलीं, वारें वादळ उठलें आनी ती बुडटा अशीं जाली. आनी तेदना ती भियेलीं, खवजेलीं, मेल्लें म्हळ्यार आमी मरता म्हणून. म्हणजे तांणी समस्याक उंच उबारलो, दर्याच्या लारांक तांणी उंच उबारलो. सभार पोटी मोगाचें आमी उंच उबारता हो कॅन्सर पिडा की केदो व्हडली पिडा, ही कोरोना व्हायरस खरगी केदो व्हडलें खरग, ताजे उपरांत निमोनिया जाता गे आनी केदो व्हडलें खरग, हें डेल्टा आनी केदो व्हडलें खरग. आनी कितें तत्वार समस्ये मोगाच्यान आमी उंच मारता. आमी उडास दर्जी आमचो देव ताच्याकी भोव व्हरतो.
त्या देवा मुखार हे समस्या हे खर्ग हे पिडाशिडा कांयच न्ही चिल्लर त्या धुळीच्या खाणा बरी आमी देवाक आमच्या जिवितांत उंच बारीचें जेजून देवाक उंच बारलें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिली आनी देव आमकां उंच बारता आमी देवाक उंच बारतना देव आमकां उंच बारता आनी समी जेजू कितें करता मोडता ती मासली मोडता आनी तो उंडो मोडता आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू देव आमकां मोडटा आसतना आमकां जायते कश्ट जातात देव कितें आमकां मोडटा कितें आमकां कश्ट दिता ह्या दिसांनी टोकियो ऑलिंपिक्सांत त्या मिराबाई चानू ताणें सिल्वर मेडल जिखलेलें आमकां भारीच संतोश जालो भारत देशाक एक सिल्वर मेडल मेळ्ळें म्हणून ते मणिपूरची पूण तिची जिवीत ल्हान आसतना तिका खावंक जेवंक सारकें नासलें कुटुंबान पयस 2-3 किलोमिटर पयस वचून ताणें लांकूडाचें जें आसलें व्हड व्हड लांकडाचें भरें फायरवुडाचें तें भरें कश्टांनी ती उखलतली उखल तिचे हात बावळे घट जाले तेन्ना जर तर ती पुरपुरले देवा म्हाका कित्याक लांकूड व्होवंक दिताय म्हाका कित्याक जडायेचें भरें व्होवंक दिताय म्हणलें जाल्यार आज ती तितलें जडायेचें वेट लिफ्टींग करन सगळ्या संवसारार नांवाड दीक जायनातलें देवाची मांडावळ दाविदाक गोरवां सरोंक धाडलें देवान पूण देवाक तो पुरपुरलो ना तें गोरवां सरयतना सयत देवाचेर पात केलो तितून आस्वेला तावन त्या सिंहासन देवान राखलें आनी थंयसर ताणें किर्तनां गावचें एक वर्तें देणें ताणें उर्जीत करून घेतलें मोगाच्यान देव आमकां मोडटा आसतना उडा चोरी जाय देवाक आमच्या जिवितांत एक वर्ती येवजण आसा जावंक पुरो कॅन्सर पिडा जावंक पुरो कोरोना खर्ग या कसलोय तत्वार कसलेय समस्ये आमच्या जिवितांत येताना उडा चोरी जाय मोगाच्यान जर तर आमी देवाच्या हातांत आमकां समर्पण दिता देवाक आमी उंच बारता अर्घ आनी होगलाप दिता देव आमच्या जिवितांत आमकां आशिर्वादीत करन आसा आनी उपरांत समया जेजून ते स्टेसा मुखांत ते उंड्या आनी मासल्यो वांटल्यो आनी देखून ते वाडल्यो आनी सोडल्यो मोगाच्यान आमच्या जिवितांत देवान दिल्लीं तालेंतां देवान दिल्लीं देणी देवान दिल्लें देव आशिर्वाद संपत्ती पयशे आस्त बदीक मोगाच्यान आमी वांटया आमच्याच कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आमच्या कुटुंबान आमच्या सेसामारा आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत आमच्या समाजेंत मनशा काळा खातीर आमी कितलें आमी दिता तितलें देव मोगाच्यान आमकां उंच बारता आनी आमकां सडीत करता होय आमच्या जिवितांत आमी एक आशिर्वाद जावया देखून हेब्रेकारां बरयलें पत्र 12 वसर म्हणटा आमची दिश्ट समयाचेर आमी गंजोवया आमकां वेडो गेल्ल्या आमच्या पातकाच्या जाळांतले आमी संपूर्ण तरान भायर येवया आमच्या मुखार बरी जिणी जियेल्ल्या त्या संता भक्तांची देख आमकां आदर्श जावं दी आनी आमकां देवान दिल्ली ती धांव आमी धांवया तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत खरेपणी एक आशिर्वाद जातल्या बोपय सक्रामेंताचेर आमची दीस गंजोवया वा दोळे धांपया आनी आज समयान दिल्लो संदेश आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया आमी समयाचे आशिर्वाद जोण घेजय आमी आमकां समयाच्या हातांत समर्पण दिजय आमचें जिवीतच एक आशिर्वादांचें जिवीत तें जायचें आमच्या कांताराच्या बुकांत आमी काडया गीत I-13 पान नंबर 116 Spuro maka tun spuro mozo goli boro spuro maka spuro mozo goli boro poskartai tu diun sero dusmana taun kan paro poskartai tu सरो दुश्मना तम कर पारो तुम स्पुरो सोम्या तुम स्पुरो तुम मोजो गोळी बोरो तुम स्पुरो सोम्या तुम स्पुरो तुम मोजो गोळी भरो मोगाच्यान आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया आज जानन दिवस आचरिता त्या समेस्त आमच्या भावां भयणी बसत आनी हांगासर आसात थोड्यांची नांवां रॉल्विन रोड्रिगस गुरपूर कैकांबा डेझी नाझरेत अंधेरी नाताशा जेनिफर पायस उडपी आल्फ्रेड डिलिमा उद्यावर डेझी नाझरेत अंधेरी आरन पेरेरा थाने ओशिन बायंदर अँड्रिया डिसोजा लिडविन लोबो कुलशेखर अँड्रिया डिसोजा
जन्म दिवस आचरितल्या समेस्तांक आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमचेर मागता. जिविताचें देणें आमकां फोव केल्ल्या देवाक जावं. अर्ग आनी होगलाप देवाक अर्ग आनी होगलाप दितात. प्रशांत आनी जॉयस रस्किन्ना, हेनरी डिसोजा आत्तावर, शर्मिळा आनी डेरिक फुर्टाडो कोकराणी, अश्विन आनी क्रिस्टल. ह्या दिसांनी देवान वर्त्या अजापान विजमीत आनी सबार जाणांची पिडा गोण केल्या. कश्ट हळू केल्यात, काम फोव केलां, परिक्षेन पास केलां, बरो फुडार फोव केला, इंटरव्यूआन पास केलां, तांचें काम पंता पावलां. जायत्या संगतींनी देवाचे आशिर्वाद जडल्यान तांचे सांगाता मेळोन आमी देवाक अर्ग आनी होगलाप दिता. अर्ग आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आमी मागता विविध त्यासां बसत. तेरेजा कार्डोजा बेळमान हिच्या त्यासां बसत. तशेंच फ्राफुल्ला डेसा सांता क्रूज, शाजेन डलास टेक्सास सांता क्रूज, विनोदा केमतुरू. बरी भलायकी मेळच्याक क्रिस्टोफर वालेन्सिया. बरी भलायकी मेळच्याक मार्गरेट तावरो वालेन्सिया. तशेंच हॅरी डायस, ताका एंजिओग्राफी सर्जरी आसा, तातूंत ताका संपूर्ण बरें जावचें पासत. एक भयण ब्रेस्ट कॅन्सर जावन कश्टता अनिसा, आनी एकल्याक विशेश लंग इन्फेक्शन आसा मिस्टर ग्रेशियन. आनी सर त्या सांग पासत आमी काळजांत सुमिया जेजू लागीं आमी मागया. जेजूच्या नांवान हे मागणें आमी करता. जेजूच्या नांवान हे मागणें आमी करता. आतां आमी सरलेल्या सर मालगड्यां बसत आमी मागया. देवादीन सेवरीन फ्रांसीस डिकोस्टा दामस्कट्टे, पुलगत्विंत्या आत्म्या बसत मागता. शांती नोराना कुवेट, तशेंच सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन क्रिस्तिना आनी सिल्वेस्टर लोबो मारोलो. देवादीन सिंप्लिस फॉस्टीन फेराओ पेरेरा केमतुरू. देवादीन लॉरेन्स क्रास्टा बंटवाळ. देवादीन पीटर जुली रेबेलो सांता क्रूज. देवादीन सुजाता कॉल्वेकर मस्कट. देवादीन रेशल फेर्नांडीस तोट्टाम, पुलगत्विंत्या आत्म्या बसत मागता. ब्रिजिस डिसोजा किन्नीगोळी. देवादीन जाल्ल्या कॉल्वेकर कुटुंबांतल्यांक सागर मस्कट जावन मागणें धाडून दितात. पुलगत्विंत्या समेस्त आत्म्या बसत मागता. लीना आल्फ्रेड मार्टिस बेंगलोरू. पुलगत्विंत्या आत्म्या बसत मागता. रिटा डिकोन्ना मुलुंडू. देवादीन जेम्स आनी जेसिंता डिकोन्ना मुलुंडू. देवादीन जोसेफ डिकोन्ना मुलुंडू. देवादीन विन्सेंट डिसोजा मायलोटू. देवादीन जाल्ल्या पुलगत्विंत्या आत्म्या बसत मागता. आयरीन रोड्रिगस कुंदापूर. देवादीन विल्फ्रेड मस्करेनस मिरा रोड. देवादीन गास्पर मोंतेरो. देवादीन गॅब्रियल बॅप्टिस्ट डिसोजा मिरा रोड. देवादीन लिल्ली मार्टिस बेंगलोर. देवादीन फ्रांसीस जेरोम शनिवार सांते. देवादीन डेनियल सोलोमन शनिवार सांते. देवादीन ग्रेगरी बेर्नांडीस किन्नीगोळी कुटुंबान सरलेल्या मालगड्यां बसत मागता. रोनाल्ड डिसोजा बळकुंजे. देवादीन दल्ल्या सर आत्म्या बसत मागता. आश्विन आनी क्रिस्टल. देवादीन लिल्ली सुवारेस कडपाडी. देवादीन मेरी आनी हिलारी डिसोजा बळकुंजे. देवादीन मार्गरेट आनी मार्क मस्कारेनस बळकुंजे. देवादीन नवीन फ्रांसीस सिक्वेरा वालेन्सिया. देवादीन अनिल डिसोजा कारकळ. सांगातास मरण पावल्यांच्या कुटुंबाक दुखेस्त कुटुंबा देवान बुजोवच्या खातीर आमी मागया. सर मालगड्यांचो उडास करया. सासणाचो विशय दी तांकां. येसुमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमीन. सरलेल्या समेस बावर्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमीन. तुमचो आदार म्हाका, तुमचो आदार. तुमचा आदार म्हाका, तुमचा आदार, तुमसरगार पावोंचे दार. तुमचा आदार म्हाका, तुमचा आदार, तुमसरगार पावोंचे दार. वाट चुकलेल्यांक तुमच फुडार, पातकी मनशां माफुदार. वाट चुकलेल्यांक तुमच फुडार, पातकी मनशांक माफुदार. तुमचा आदार सोम्या, तुमचा आदार, तुमसरगार पावोंचे दार. तुमचा आदार सोम्या, तुमचा आदार, तुमसरगार पावोंचे दार.
प्रवेश गीत आमी काडया दैवी गायनापकांत A22 पेज 27. संतोष बरीत काळजा आणि मोगा बरीत एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा खंयसर दोगवाते म्हजे नावी संगी मेळटा खंयसर हावासा सदा तांचे मोदेंगा जेजूचे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाचे न्हू देवान आमकां हो एक नवो दीस फावो केला. नवें जिवीत देवान आमकां फावो केलां. साबार जण कालच्या राती न्हिदोंक गेल्ले आज उठोंक नात पूण देवान आमकां हो जीव फावो केला आनी ह्या जिवा सांगता देवान आमकां साबार देणी फावो केल्यान देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. ह्या नव्या दिसा सांगी देवान आमकां दिल्ल्या सर बेसांवां पासत आशिर्वादां पासत आमी ताका होगलीक दिवंक फावो. आमचें जिवन देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत करसूंक एक नवो अवकाश देवान आमकां दिला. आमची फाटली जिणी सांडून नवी जिणी सुरू करूंक आनी एक अवकाश देवान आमकां आज फावो केला. आमी देवाच्या मोगांत ताच्या हाजीरपणांत हो आमचो दीस करसूंक जाय कित्याक देव आमचो मोगाळ बापूय जावन आसा आनी ताच्या मोगांत आमी रावल्यार आनीकी सडीत मापान बरेंपण करूंक आमी शकतले. हांव भावार्थाचें बरोवशाचें आनी मोगाचें जिवन जिवंक जाय ती कृपा तोच देव आयच्या दिसा आमा सोमेस्तांक फावो करून दी म्हणून आमी विशेश तरान मागया. आतां मोगाचें न्हू आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया आनी देवा बापा लागचें बोगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो च्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. हांव सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या साकरांक पाव, तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलो बॅन चलय. तुवें आमकां रचल्याय आनी तुमसू आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी
आनी तूं दिताय तें तूं सुसांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. गणन पुस्तकांतलें वाचप. मोइजे एका कुशीत स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो देखून मिरियामान आनी आरोनान मोइजे विरोध उलोवंक सुरू केलें. ताणें म्हळें, सर्वेस्पर मोइजे वरवीं मात्र उलयलावे, आमचे लागीं तो उलोवंक नावे. सर्वेस्परान हें आयकलें, पूण मोइजे सर मनशा प्रास खालतो जावन आसलो, सगळ्या संवसारांतच भोव खालतो मनीस तो. तक्षण सर्वेस्परान मोइजेक, आरोनाक आनी मिरियामाक सांगलें, तुमी ते गाय जमत तंबाक येया. ती ते गाय गेली आनी सर्वेस्पर एका कुपाच्या खांब्यांत देंवोन आयलो आनी तंबाच्या दारा लागीं येवन रावलो. ताणें आरोनाक आनी मिरियामाक आपयली आनी ती दोगांय मुखार आयली. सर्वेस्परान म्हळें, आयका म्हजी उतरां. तुमचे मदें प्रवादी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दितां. ताचे कडेन हांव सपनांत उलयतां. पूण म्हज्या सेवका मोइजे कडेन तशें न्हय. सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पातयेनेचो. ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी आसा तशें न्हय ओंपाऱ्यांनी, आनी सर्वेस्पराचें रूप तो देखता. तर म्हज्या सेवका मोइजे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें? देखून सर्वेस्पराचो राग तांचे विरोध पेटलो. तो थंयचो गेलो आनी तंबा वयलें खूब पयस सरतस मिरियाम थंय कोडकार जावन उबी आसली. हिमा परी ती धवी जाल्ली. आरोनान तिचेर आपली दिस्त घाली आनी खरेंच ती कोडकार जाल्ली. आरोनान मोइजेक म्हळें, म्हज्या धनया, आमच्या पिशेपणान आमी केल्ल्या अपराधा खातीर आमकां ख्यास्त लायनाका. आपल्या आवयच्या गर्भांतली भायर येतना अर्दे कुसुल्लें मांस आसलेलें एका राक्षिणे भशेन तिका जावंक सोडिनाका. मोइजेन सर्वेस्पराक उलो मारलो, ये देवा, हांव तुका प्रार्थितां, दया करून तिका बरी कर. देवाचें उतर हे. देवाचे ओडकार. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी खाकुल्त मागतांव. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुल्त मागतां. खाकुलदारा देवा, म्हजी खाकूत कर. भोवकनवळा देवा, म्हजे गुन्या पुसून काड. धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिकलांतलो. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी खाकूत मागतांव. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजें पातक सदांच म्हज्या मुखार दवरतां. तुजेरच हांव सुकलां आनी तुज्या मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी खाकूत मागतांव. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, आनी नव्यान एक धड मौन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काडून व्हरी नाका. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी खाकूत मागतांव. उद्गार. हालेलुया गावया सोम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसर्या. हालेलुया गावया सोम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसर्या. मेस्त्री देवाचो पूत तूं, इस्रायलाचो राईस तूं. हालेलुया गावया सोम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसर्या.
हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसर्या सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सामते व प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजून सिसांक दोन्ही कशडाशे आणि आपल्या फुडें पलतरी वशाशे ताका दिवन लोकांक दान सोडले लोकांक दान जाताच तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो कालोक पडटना थंय तो एकलोच आसलो हेणे 2 तरी ताण सुमार पयस पावलेली पूण वारें विरोध वालतले जाल्ल्यान लारांक ती वयर चिकला जावंक लागली पांद्याचे 3 वरां उतरताच जेजू उदकाचेर चलोवन तांचेशी आयलो उदकाचेर तो चलोवन येतालो ते पळोवन ते इतले घबरले की ते मेळ्ळे म्हणून तांणी भियान बोब मारली पूण तेच घडी जेजून तांचे लागीं उलोवन म्हणालो देर घेया हांवूच तो भियेनाकात तितल्यार पेद्रून जाप दिन म्हणालो सोम्या तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे शश येवंक फरमाय ये म्हणालो जेजू ताका तवळ पेद्र दोनी वयलो सकला देंवोन जेजू शशी उदकाचेर चलोवंक लागलो पूण वारें जोरान वालताले ते पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो तितल्यार सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली त्या क्षणीच जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें उण्या बाबार्थच्या कित्याक तूं दुबावलोय उपरांत ते दोनीचे सर्तच वारें रावले तवळ दोनीचेर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले जाय की देवाचो पूत तूं पयले तरीक उतरतच ते गेनेझरेत गांवांक पावले तेंच्या लोकान जेजूची वळख धरताच थेरे कुशींनी सांगूंक धरले लोक आपल्या पिडेस्तांक तशेची हाडूंक लागलो आनी ताच्या आंग वस्त्राच्या देगेरपणी हात लावन पिडेस्तांक सोन म्हणून तांचे लागीं उपकार मागी लागलो पूण आपडले समेस्त बरी जातली देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां आमच्या भावार्थांत सडीत मापान वाडोवंक उलो दिता भावार्थ म्हळ्यार कितें आमच्या दोळ्यांक दिसनातल्यो संगती आमच्या मोतीक समजनातल्यो संगती खंडीत जावन देव फावो करता मुनचेंस जावन आसा भावार्थ सबार संगती आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयना सबार संगती आमच्या मोतीक समजनात तरी पूण देव तें सगळें आसा करता आनी आमकां फावो करून दिता म्हणून पातयेवचें जावन आसा भावार्थ आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेदवां जेजू उदकाचेर सोलोवन येताना पेद्र म्हणालो म्हाकाय तुमचे बरी उदका वयर सोलोवंक जाय म्हणून आनी जेजून ताका सांगलें दोनी वयलो भायर सर आनी म्हजे सांगात तूं सल म्हण न्हू पेद्रूक जेजून सांगलें आनी जेदवां पेद्रूची नदर जेजूचेर आशिल्ली तेदवां तो बऱ्या तरान सोलोवंक शकलो पूण जेदवां पेद्रून आपली नदर जेजू वयली काडली आनी त्या तुफाना वयर ताची नदर गेली ते दाळा
पेद्रू भियेलो आनी तो बुडोंक लागलो. आनी तेदवान जेजून कितें केलें? जेजून आपलो हात विस्तारून पेद्रूक धरलो आनी आपणाशी वडलो आनी ताका परत्यान त्या उदका वयर सोलोंक जाय ती खुरपा, जाय तो भावार्थ आदार ताका दिलो. वय मोगाच्यानो आमच्या जिवनांत सबार पावटी वादळां येतात, कश्ट संकश्ट येतात. त्या वेळार आमी जेजूचो हात धरन मुखार वचोंक जाय. जेजूचो हात धरन आमी आमच्या जिवनांत मुखार सरल्यार आमच्या जिवनांत तेंचे सर कश्ट संकश्ट धैर्यान फुडें करन मुखार वचोंक तोच देव आमकां आदार दिता, धैर्य दिता, घटाय दिता. आमच्या जिवनांतली सर भिरांत तो पयस करता आनी अशें आमचें जिवन संतोश बरेत रितीन मुखार सून व्हरूंक जाय तो आदार देव आमकां दिता. Gisanko D8 page 41. जीवन मुझे सुमिया पोरते देने माका संसारिया पैना जाऊ ये खरें बलिदान जेजू संगी भेटो दिता हिलान कानी गोवा बुंडो दाता सोर बोदलू मासारता. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागण्या सोवें तेसावां सोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मानाचे महिमेक आमच्या आनी पयसुच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आत्तां भेटयता हे बलये वरवीं. आमीच तुका सदां वोपतेलें बलिदान जावंक निर्मी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदरा आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुवारमरीचे उदरी ताणें कूट घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कस मोरान सोसून आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मायमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. Povit darbaraso सर्वेस पोतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा,
खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरण सुसूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें. तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गुड परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुन्हा भरवी, तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदार आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुआरमुरये देवाची मेळ सांगाती, सांत जुजे तिसो पोती, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जोझेफ रेनार्डमेट्स, आमचे येसविरीचे सर मार्तीर आनी सर मार्तिरां सांगता भगवन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी उशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटा विघ्नांतली आनवारांतली पिडे शिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या तशेंच हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमचे पावना तुझ्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. Gisanko F12 page 67. Jesuraya वंदन तुका आयलाया काळजान मोच्या काळीज मोचे बिडार तुझे सावदी ते मंदिर तुझे जेजुराया वंदन तुका आयलाया काळजान मोच्या काळीज मोचे बिडार तुझे जाऊं दी ते मंदिर तुझे. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे. मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पयलीं सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तूं प्रास सर्व संप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें हांवें पयर सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साद तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे ताव न्हू जेजू तुजे तावन केदेंकच वेगळो जावंक केदेंकच वेगळो म्हाका तूं सोडी नाका. म्हाका तूं सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायन भरलाय. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोनेयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार. गिसंको H2 page 74. करगांधी तोलो सोमिया करगांधी तोलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितोलो. करगांधी तोलो सोमिया करगांधी तोलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितोलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया करगां दितलो. सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो.